ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2 वर्स 17 to 19. आणि निमाण्या दिसांनी हे हांव करतलो म्हणटा देव. सगळ्या मनशाकुळाचेर हांव म्हजो प्रेरकत्व धरतलो आणि तुमचो पूत आनी धुवो प्रवाद करतली. तुमची तरणाटी दर्शनां देखतली आणि तुमच्या म्हाताऱ्याक सपनां पडटली. खरेंच म्हज्या साकरा साकरणीचे सयत त्या दिसांनी हांव म्हजो प्रेरकत्व धरतलो आणि ती प्रवाद करतली. वयर अंतराळार हांव अद्भुतां करतलो आणि सकला पृथ्वेचेर खुणा रगत उजो आणि दाट धुवर हांव दाखयतलो. Galatians chapter 5 verse 22 and 23. पूण आत्म्याचे फळ हे मोग, संतोष, समाधान, सुसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, भोळेपण, स्वदमन असल्या संगतीक नियमशास्त्र लागू जायना. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. सिराक चॅप्टर 34 वर्स 17. तो आत्मो उत्साहान भरता, दोळे पडजळेशी करता, तो भलायकी, जीवित आणि आशीर्वाद दिता. साम चॅप्टर 9 वर्स 18. कित्याक गरजेवंताक तो ससनाक विसारना, तुपल्या धाकट्याचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. साम चॅप्टर 100 वर्स 5. कित्याक सर्वेस्पर बरो ससनाक तकता तसो मोग, संततीच्या संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. साम चॅप्टर 16 वर्स 8. सरेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. साम चॅप्टर 3 वर्स 4. हांव व्हडल्यान सरेस्पराक उलो मारता, आपल्या पवित्र पर्वतांतावन तो म्हाका जाप दिता.